गोमंतक टीव्हीच्या साश्य कार्यक्रमावेळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमचे पयर आमच्या लोकसभा निवडणुकीचे वोटींग जालें आनी आतां एक सद्याक बोवाळ चल्ला तो म्हणजे स्पेशली इन दक्षिण गोंयांत काँग्रेस येता काय BJP येता आनी हातूंत भितर एक सगळ्याक मोठो एक विशय तो चर्चेक येता तो म्हणजे आम आदमी पार्टी ह्या वेळेर गोंयांत हाजे कडेन आमच्या काँग्रेसी कडेन आशिल्ल्यान काँग्रेसीक ताजो कितें फायदो जातलो काय कितें आनी ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा करपाक आयल्यात. एक म्हणटा ते हो जो आम आदमी पक्षान काँग्रेसी कडेन अलायन्स केल्लो हो तात्पुरतो अलायन्स काय हो फुडें चलपाचो अलायन्स फुडें करपाचो आनी ह्या सगळ्याचेर आमी आमचे मदीं आसात आपाचे बांदोडचे आमदार बेंद्रे येवकार. तुका म्हजो पयलो स्ट्रेट क्वेश्चन मेन म्हणटा ते ह्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टीचे रोल कितें आशिल्लो? As a alliance partner, we have done our best. As it is our own election, our own symbol, our own candidate. काँग्रेसी परस तुमी चड काम करता काय दिसतालें पळोवपाक. So we took it very seriously because the whole thing was to protect our democracy. And I come from the coastal belt. म्हणजे coastal beltaचे issues आहा ते सगळे सेंट्रल रिलेटेड इश्यूज जावं तो सावंडाचो, सियाचेडाचो, रिव्हराचो सगळे मेजर सेंट्रल रिलेटेड टॉपिक ते सुटावे जावपाचे आहा. So we took it as very seriously and we made sure that we give our level best on everyday basis. So every day you have seen me giving accountability towards Captain Viryato's victory. Every day. If you go through my schedule now, if I print it and I give you, you will see every day I am doing 4 or 5 events, including corner meetings, small meetings, everything. 4 or 5 events in a day dedicated for the victory of Captain Viryato. इंडिया अलायन्साची बोट आहा ते 2 कॅप्टन बरोबर वता पण ताचे सगळं Well, that is the overall game, but sentiment also, but जे काम आहा, accountability आहा, political accountability towards alliance partners, we have shown that political accountability is there. Okay. Aam Aadmi Party comes out with a new setup of election management, policy decision management. So हे सगळे आमगेले पयलेसून लोकांनी पळयल्ले आहा, education wise, health wise, सगळे चोयलां, गोंयांत चोयलां, दिल्लींत चोयलां, पंजाबाक चोयलां. And we once again showed the people of Goa that our governance style तुम पळयली आहा, our support style, without any condition, unconditional support towards our alliance partners, ताका जिखोवन हाडपाक with accountability. So हे आज गोंयांनी चोयल्या आनी I think that is how we are. That is how we are. म्हणजे आमी पळयतात त्या प्रमाणे इवन काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट कोणतो डिक्लेअर करनाशिल्लो आनी तुमी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो प्रचार फॉर आमच्या इंडिया अलायन्सा खातीर. सो वाय इट वॉज कित्याक ना सी लग्न तारायलें न्ही. सो लग्न चेडो चोरपत लग्न आमगे तारायलें. सो आमगे जालें, एंगेजमेंट बी जालें, सगळें जालें. आतां मुखावेळी कितें करपाचें तो प्रचार चालू करपाक जाय आशिल्लो आनी आमकां खबर आहा की आमगे जे पार्टनर आहा ते डिलेड म्हणून सदांच ते खबर आहा न्ही. तर करून एलायन्स जाली आमची आनी एलायन्साच्या मुखार तशीच फुडटलीच ती. लोंगडो जावं बेरो जावं कोण जावं, वी नो ऑल देयर क्वॉलिटीज, गुड ऑर बॅड वी नो, एंड वी हॅव गॉन अहेड विथ द एलायन्स. सो रावन कितलो फायदो, वी हॅव टू स्टार्ट वर. सो आय हिट द ग्राउंड आनी अराउंड 18-19 मार्केट प्लेसीस ऑल ओवर द साउथ वी वेंट आनी एकूच प्रचार, एकूच लायन, एकूच स्टायल ऑफ प्रचार वॉज दॅट तुमचो जो राग आहा म्हारगायेचो, गॅसीस सिलिंडराचो, प्रत्येक मनशाक जो राग आहा तो तुमी राग भायर काडचो. हो राग आनी चान्स मेळपा ना, मूठ मारपा जायना, बटन मारपाचो तुमी काडपाचो. तूं हो तुवें आतां जो कमेंट केला वा तुवें आमी हाजे पयलीं जेन्ना बसयल्या तेन्ना तुवें होच कमेंट केलो, लोंगडो जावं बेरो जावं फुडी जावं. सो तुका कितें म्हणपा आहा दॅट ऑर्गनायजेशन वायज काँग्रेस वॉज नॉट फीट फॉर गो फॉर इलेक्शन. खंय तरी तेंगेले स्टायल ऑफ ऑर्गनायझींग इज ऑलवेज मिसींग. that is the reason तेगे डिफेक्शन जाला. हांगसून तीन गेले मॅनेजमेंट ना न्ही ताचे कडेन. मॅनेजमेंट पावर आशिल्लो जाल्यार जो इन्फ्लुएन्स आसता पार्टीचो केडराचेर, मेंबरांचेर, तो इन्फ्लुएन्स तांचे कडेन ना. ताका लागून गेले न्ही, वय असोच आसा ते. आमी आनी आतां 2 वर्सां आमी वचपा जाता न्ही. पॅकेज सेम सगळ्यांक कितें मेळटा आमकां भरपूर आशिल्ली, मिनिस्ट्री आशिल्ली, सगळें आशिल्लें जेन्ना 50 crores
ना ते म्हणटा ते नंबर आमी आनी ते भानगडे पडचे न्हू बट येस देर आर लॉट ऑफ ऑफर्स देर इज लॉट ऑफ टेम्पटेशन्स दॅट इज देर अँड टू प्रूव युअर सेल्फ सो द थिंग हियर इज आज आमी गोंयकारा पासत बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे लोकां पासत जावन निवडून येयलो हांव people have seen my dedication in my work in the last 2 years and today when we have supported our alliance partners they have seen how I can give assurance towards my alliance partners and I think it's a long journey the alliance has started yes mismanagement भरपूर झाले वयर सकल भरपूर भासाभास झाली अशें न्हू तशें भरपूर जालें बट ते क्लोज डोरान धरून आमी सगळें केलें रिजल्ट आतां येतलो 4 तारखेर कॅप्टन विराटाचो विक्टरी असो आमगे एनालिसिसा प्रमाणे दिसता नॉताकूय क्लोज क्वार्टर दिसता इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द वोट्स आर गेटिंग स्प्लिटेड बट ओवरऑल द होल थिंग इज एवरीबडी इज वरीड ऑफ द अलायन्स एवरीबडी इज वरीड ऑफ द इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर इज वरीड अबाउट द अलायन्स आनी तेगे वरी तोंडाचेर पडता इट इज नायस फॉर चेअरफुल तो मात तो वरी करता तेका ही कॅन मेक आउट इट इज नॉट ओनली वरी अबाउट दिस 2024 इलेक्शन it is worry about the ZP election which is coming up next year 2025 it is about the elections of 2027 एक वरी आहा तेका की 2027 हे अलायन्सा कडेन झगडपाचे तेंकडे ते व्हडलेशे ताणपाक लागून तू म्हणटा त्या प्रमाणे जाल्यार दिस अलायन्स विल कंटिन्यू टिल 2027 ताका लागून केल्ली वी हॅव ऑल कम टुगेदर बिकॉज दिस वॉज अ ट्रायल राउंड एवरीबडी हॅज परफॉर्म आपापल्या लेवलाचेर अँड इन दिस ट्रायल राउंड आय थिंक पीपल ऑफ गोवा हॅज एक्नॉलेज द वर्क ऑफ अलायन्स पार्टनर्स गोवा हॅव एक्नॉलेज सो पीपल ऑफ गोवा आर गोइंग टू एन्श्योर दॅट द अलायन्स कंटिन्यू बट युअर बिग पार्टनर्स जे आसात काँग्रेस दे विल एग्री टू दिस बिकॉज एकच पळय जाता आमकां ज्या तरेन आमी काल पयर तुगेले तुका बाणावले आनी वेगळी ह्या खातीर एक म्हणटाले तेन्ना आमकां दिसतालें की तुमचे थंय आसा हें आसा पूण तरी आसतना बूथ मॅनेजमेंट जावपाक जाय तो सारको जावंक ना आनी तुमचे थोड्यान सांगलें आमकां की आमी म्हणजे आम आदमी हाजे आमी बूथ मॅनेजमेंट करपाक आमी हे सामके तयार आशिल्ले पूण आमकां करपाक दिवंक ना म्हणून सो दे इज सम वरी दॅट मातसो आप वयर आयल्यार आमी मातशें कमी जातलें सॉर्ट ऑफ हें आसता म्हणना ते आसलेंच आनी आसतलेंच पॉलिटिक्स न्ही तें इतली पार्टी बराबर येवन जे मनशांनी तांकां हारयल्ले जे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां वांगडा घेवन इट वॉज देयर स्पेस आनी यू आर टेकिंग ते आसतलें न्ही दॅट इज बाउंड टू हॅपन अँड इट वील हॅपन सी द पॉलिटिक्स इम्पॉर्टंट इज result is important as an alliance and everybody knows that it is an alliance नाशिल्ली जाल्यार प्रचार जो 2022 केल्लो आमी ताजे रिजल्ट बाणावल्यान दाखयल्लो सो वेन इट नो अलायन्स पीपल हॅव शोन सो इट इज दॅट येस द बिगर पिक्चर इज दॅट वी वूड वॉन्ट टू सेव डेमोक्रेसी जी आहा आज जी साल्वा करपाची आहा गोंयचे जे वेरियस इश्यूज आहा ते जे आज वोकल जावपाची गरज आहा पार्लमेंटान सो ताका लागून आज सगळो हो प्रयत्न जालो आनी हो अलायन्स मुखार वचपाक जावो कित्याक आमी हे सगळे अलायन्सा उलयल्ले आहाय वी हॅव स्पोकन सेवरल टायम्स वेन दिस वॉज इन द मेकिंग आमी गोंयचे सगळे जे ऑपोजिशन आहा इन मेकिंग दॅट इट वॉज देयर नीड तेन्ना गरज आशिल्ली आतां एखादी हे कितें इलेक्शन जाता तेका गरज सोंपल्या आसा तेजी उरतली कितें दिसता तुका तुका विश्वास आसा काय म्हण हाचेर तुजे दुसऱ्या पार्टनराचेर इम्पॉर्टंट इज आमकां वोटराचे विश्वास आहा ओके हां वोटर जाणा कोण घातकी जाले जाल्यार कितें करपाचें जरी तरी अलायन्स पार्टनरा कडेन घात कितें जालो वोटर आहा न्ही ओके वोटर इज नाव आय थिंक विथ दीस इलेक्शन विथ सच अ बीग टर्नआउट एक आमच्यांनी कन्क्लूड करपाक जाता दॅट द गोवन वोटर हॅज अंडरस्टूड पॉलिटिक्स they know when to come out what to do and people they have understood now let us see how it is so तुका आता इलेक्शन हे समज जातकीर इन स्पेशली इन साउथ गोवा what you feel कशे रिजल्ट्स जातले see looks like Veli will lead 18,000 plus on voting for Captain Viriato followed by Benavim okay 16,500 16,500 असे या अंदाजान we are looking at and मागीर दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली येस लुमे बी आसतली ऑल विल फॉलो बट आय थिंक साउथ गोवा मेजर लीड विल कम फ्रॉम वेलिम फर्स्ट एंड सेकंड विल कम फ्रॉम बेनावली ओके एंड द रेस्ट जे कोण आपल्या एफर्ट what will be the last result as per you we were looking at big landslide
clear sweep for Captain Viriato In sunset. in Salse, which we will see it is happening. आता हिंटरलँडान भरपूर लोक बाहेर आयलो आता वेरियस एनालिसीस आहात वो लोक एक 7% कितें मायज आयला हे फाटी भायर 6 to 7% फ्रॉम द हिंटरलँड ते म्हणतात की this is basically Hindu voters are always voting for BJP, and this time their booth management was so good that they managed to get this 7% extra from the ना 7% एक्स्ट्रा हाडलो तुमी वोटराक पूण तो हिंटरलँडांतलो वोटर तो डेली बेसिसाचेर काम करपी वोटर कमी पगार आशिल्लो वोटर मंथली सॅलरी उणी आशिल्लो वोटर ओवरऑल पर कॅपिटा इन्कम कमी आशिल्लो बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ वर्क एंड तूं ताका धरून हाड ना काय करतो कितें येनाशिल्लो पयलो येनाशिल्लो चड खबर कितलेंय केल्यार तशेंच म्हणून पण तुमी 50 प्रभारी करून कितें करून तुमी हाडले ताका भायर पण तो वोट तो रागान मारता या खुशालकायेन तुमकां मारता तें तुमकां खबर ना एखादी ताका मोदी हाडपाक जाय म्हण येता तो आपूण जाणा आसपाक ना असपाक शकता आशिल्लें कित्याक 10 वर्सांनी जर तर 400 सन जर 200 बी सिलिंडर जाल्लो कित्याक ते 10,000 जोडपी लोक बी आसा ताका 1000 सिलिंडर म्हणजे 10% ऑफ सॅलरी घेवन सिलिंडर ताका इतली ताणें बरी काम केल्लें जाल्यार ताका हाडपाक 10% ऑफ सॅलरी वन फॉर वन सिलिंडर 10,000 जोडटे मनशाक सो अशें तर म्हाका दिसना आय डोंट नो व्हॉट इज द डिबेट ऑन दीस बट एक मनीस 10-15 हजार जोडटा तो ताका लागून मोदीक लागून कित्याक येतलो तर तुका दिसता अशें की सेंट्रलाक आसा मोदी सोडून इंडिया अलायन्स येतली मागीर अशें ते चिंतता तांकां दिसता ना एक भंय तेंचेर आहा आमी जे भाशेन वावर केल्लो तेन्ना आमी गोवा फोकस्ड आशिल्ले इंडिया अलायन्साचेर पूण जेन्ना आतां फेज 1 जालो वेरियस पॉलिटिकल एनालिसीस येतात 102 कॉन्स्टिट्युएन्सीजान वोटिंग जालें तितून द प्रिंट म्हणून जे एक पब्लिकेशन आसा हू इज व्हेरी रिनाउंड पब्लिकेशन दे हॅव शोड दॅट इंडिया अलायन्स पार्टनर्स 54 सीट्स कितें येता 53 54 आनी द रेस्ट दॅट इज 48 49 इज फॉर बीजेपी मागीर सेकंड फेजान दाखयता केरला तमिळनाडू ऑल दीस प्लेसीस majority things are moving in favor of India Airlines. UP understanding जाता I think there are around 80 if I'm right. तितूंतलो एक 10 कोण म्हणटा 10 एलायन्स येतले कोण म्हणटा 12 येतले कोण म्हणटा 9 येतले सो टोटल पळयलें जाल्यार 303 सीट्स आय थिंक इज विथ द बीजेपी 303 आणि 272 इज द majority line. So 32 seats is the difference. So when last 2019 इतली हायप आसून अशें करतले तशें करतले जॉब दितले हे कमी करतले ते कमी करतले लोकांक गेलो बोर्सांतलो देस्पेस जो आहा तो कमी करतले इतली हायप करून 32 सीट्स मार्जिनाचे एनडीए गेलो प्लॅन आमगे आमकां काम कितें 32 देंवोवपाची सो वॉट एवर इट लुक्स वाडपाचें व्हडलेंशें दिसना ते 32 ते 50 सीट्स इजी हाडपा अशें दिसता कित्याक Delhi also looks like we are fighting 4 and 3 काँग्रेस आणि आमी सो सीटा येतली अशी दिसता आणि आमी जी अपेक्षा गोंयचीच केली ती आखी देशाचे चित्र बरे वेगळे जावतले अशें आतां कळटलें हाव द फेसीस रिमेनिंग गोईंग So in the 32 you include 2 of Goa or only 1 of Goa? As of now for discussion purpose Goa's one seat is showing very clear where I understand looking at things. One seat is not clear because we have to see what is the factor of split of votes which is going to happen in a very clear manner. आणि ते भांडणीन जरी तरी घुसखोड झाली जाल्यार खंय तरी स्लाइड करून रमाकांत कलप एक एंट्री दिवपाक शकता एक ते आता की आम्ही इथून ते आरशी म्हणते काय करता अशें म्हणटाले पण नांव हे येता त्या प्रमाणे आरजी इज डुईंग मीन्स दे वील डू सबस्टन्शियल इन आमच्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी देन शिकडा कॉन्स्टिट्युएन्सी समवॉट इन वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी समवॉट इन कुतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुका दिसता जातलें अशें कितें दिसता आनी जाल्यार कोणाक फायदो कोणाक दिसता ना अशी डॅमेज जातलीच न्ही डॅमेज जावपाची जाता स्पेशली मडकय आनी शिरोडा ही डॅमेज तुमकां जातली काय बीजेपी ना डॅमेज इदर वे डिपेंड्स ऑन वीच सेगमेंट इज स्विंगिंग अक्रॉस
डॅमेज आहाच इधर वे डॅमेज चड आहा ती आमकांच आहा अलायन्स पार्टनर्सांकूच आहा डॅमेज बट वी डीड आवर बेस्ट वी मोस्ट ऑफ देयर लीडर्स हैव जॉइन्ड इंडिया अलायन्स जो पीटर बाब आशिल्लो तागे भाव डेजमंड तुम्ही ब्रेकिंग केल्ले सो तेन्ना आमी अप्रोच केल्लो थ्रू ऑल मिडिया चॅनल्स की हे इलेक्शन तुमी तुमची पार्टी मातशें फाटीं धरप आनी लेट इंडिया अलायन्स मूव हेड whether this will हे जाता काय this is just a rumors type हे किती दिसतात what they will political party is floated and contesting त्यांना कितें वोट पडटाच न्ही ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट एक्सटेंट पीपल आर वोटिंग फॉर देम आनी कित्याक वोट करता आज लोकांक खबर आशिल्ली तांकां 40% 45% जायना म्हणून सगळ्यांक क्लियर जालें तरी पूण एक फॅन फॉलोइंग आसता तांकां फरक पडना गोंयचें राजकारण कितें म्हारगाय कितें तांकां फरक पडना ते हॅव अ मायंडसेट की करपाचें तो वोट पडटलो तेका अदर पीपल विल नॉट गिव देम फॅन फॉलोइंग फकत आर्जिकल साईन बीजेपीक ना बिकॉज दे हॅव अ गुड मोठा आयकॉन आसा मोदी म्हणटा तो आनीक लोक सामके म्हणजे सगळे ती भाशणां आयकून सामके हे जातात प्रभावीत जातात आनी स्पेशली टू इंटरनेट डोंट यू थिंक दॅट बिकॉज बिकॉज ऑफ दॅट हे कमो सर ज्या मनशा कडेन आपल्याले पॉकेट सुसेगाद आसा भरलेले आसा पर कॅपिटा इन्कम घराब्याचो उंच आसा ताका मोदी कित्याक केजरीवाल देखून फॉलोइंग करपाक व्हेरी इजी न्ही एनीवन कॅन फॉलो एनीवन बिकॉज तुका टेन्शन ना न्हू तुज्या घराब्या पण टेन्शन ना ज्या मनशा घरान टेन्शन आसा जोडपाचें टेन्शन आसा जेवणा पयशे पावना एड्युकेशना पयशे पावना हेल्थ मडगांव गेलो जाल्यार जे म्हणजे टेन्शन आसा आनी की वॉट इज आवर मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी इज मेजॉरिटी कम्युनिटी सो सेइंग दॅट वेन मेजॉरिटी कम्युनिटी इज हिंदू सो 15 लाख समज आहा आनी 15 समज 13-12 लाख समज हिंदू आसा सो 12 लाखांतले हिंदू जे बिलो पॉवर्टी लायन वी आर लेस कॅपिटा इन्कम 12 लाखांतले हिंदूची मेजॉरिटी जातली सो 60% 70% इफ less per capita income from 12 lakhs so 6-7 lakhs Hindus are earning less तांकां घरांतलो देस्पेस कमी जावपा जाय फॅन फॉलोइंग करून कितें जातलें आज फॅन फॉलोइंग करतलो तूं पूण सकाळीं उठून चपाती जाय ब्रेकफास्ट जाय लंच जाय भुरग्यांक शाळेक धाडटलो बील फारीक करतलो सेम लायटीची बील सावथ गोवा जर इंडिया एलायन्साचो हे आयलो जिखून आयलो तांचे ते कितें गॅस उणें जातलो हे उणें जातले पयशे वाडटले पगार वाडटलो कितें जातलें I think आज युवरांक बी कळपा बरें अलायन्स पार्टनर्स आ बेनिफीट कितें तुवें तुगे स्टेटीन जे पॉलिसीज केले आमी आमगे स्टेटीन जे पॉलिसीज केले ह्यो सगळ्यो पॉलिसीज टेबलार घालून एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसतलो सो वॉट इज आवर स्पेशालिटी इज आम आदमी पार्टीगे स्टायल ऑफ गव्हर्नन्सीस जे गरज्यो वस्तू आहा हेल्थ एड्युकेशन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी and transport for women and security ह्यो आंगार घेवपाक स्टेटान आंगार घेवपाक कळ्ळें सो हे स्टेटान आंगार घेवपाक गव्हर्नमेंट पेज फॉर दीस फॅसिलिटी कित्याक भायल्या देशा भाशेन आमकां पेन्शन मेळचें ना न्ही आमी रिटायर जाले म्हणटकीर तूं आतां चॅनलांतल्यान तूं जोडटा हांवूय जोडटा तूं टॅक्स खाली जे करता तेजें तूं कांयच ना आफ्टर 70 कोण घेवचा सो दॅट इज what we are going to benefit is through this state mechanism we are going to get these basic necessities free so तुझो जवाब दिलो जरी तरी अलायन्स आयलो our criteria is health education water electricity which all our states and all the entire nation will benefit which means सांगे जावं सावंडे जावं all hinterland जो देशपेज आहा घरांतलो लायटी बिल कमी जातली उदकाची बिल देंवतली युनिट वायज whatever policies will be made घरांतलो देशपेज कमी जाता दिस इज वॉट आम आदमी पार्टी वॉज ऑल्सो लोकांक सांगतालो की आमकां एक चान्स दिया गोंयांत आमी तुमच्या घरांतलो देशपेज उणो करतले आवर फोकस वॉज नॉट ब्रिज मार्केट 2027 तशेंच आसतलें सेम 2017 तोच प्रचार आशिल्लो 2022 तोच 2027 तोच एंड यू विल सी कंटिन्यू सेम रिकॉर्डिंग 2017 जेन्ना हांव कॅम्पेन करतालो that time I was telling की आमी हेच उलयतले कित्याक हे सरकारा कडेन घरांतलो देशपेज जो आहा प्रत्येक मनशाच्या घरांत देशपेज जो जाता बेसिक उदकाचो लायटीचो एड्युकेशनाचो हेल्थाचो हो देशपेज हो सरकाराक कमी करपाक जाय आनी हो कमी केलो जाल्यार आमचे असले भुरगे पॉलिटिक्सा येवपाची गरज आनी आम आदमी पार्टी असली पार्टी नवी पार्टी येवपाची गरज
ते करना म्हणून हें. आतां पळयलें जाल्यार तुमी पयलें म्हणटाले ते आमकां फ्री बीज दिता म्हणून. आतां तेमी तेगेले मॅनिफेस्टोन घालपाक कमेस्ता. सो इट इज अ गुड सायन. Good sign of having new political setup is they are learning from us, they are copying pasting. It is good, Okay. but they will not able to be in par with us. हम take chance they are now we are in an alliance. So हांव आपाचो असो प्रचार करना, but एक चान्स दिलो म्हणटरी अलायन्साक ह्यो घडण्यो ज्यो आमी स्टेटांनी जाल्या, पंजाबात दिसतात, दिल्ली दिसतात, त्यो हांवें वेन तुका आतां चतुर्थ एक लास्ट क्वेश्चन. In 2017 your score was 0. In 2022 it was 2. In 2027 how you will pursue? आम आदमी पार्टीचेर एक वेगळोसो एक देवाचें एक विचित्र अशें एक पॅटर्न आसा आनी बेसांव आहा. फर्स्ट टायम 0, सेकंड टायम फ्यू MLAs, थर्ड टायम सरकार. हे पंजाबातूय चोयलां आमी, दिल्लींतूय पळयलां आमी. हांव मागता की हो बेसांव आमचेर आसचें म्हणून आमचो सरकार. कितले तुमकां कितले सीट मेळटाले, कितले आमदार येतले, कितें काम करूया, लोकां पासत काम करूया, लोकां आमी आज एक एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा. आज जे भाशेन तुमी सगळ्यांनी गोंयभर पळयलां, आमी अलायन्स पार्टनर जावन लोकांक एश्युरन्स दिला की पीपल कॅन ट्रस्ट वेन्सी, पीपल कॅन ट्रस्ट वेली, नॉट ओनली इन बेंगॉल कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑल ओवर साउथ गोवा वी वेंट. So they have seen that they can trust these two guys. They have gone out of the way to work for the alliance. So all prachar zallo, which was a good thing. So next, people have to give us a chance, and I think there is high possibility. I म्हणला आम आदमी पार्टीचेर एक वेगळोसो एक देवाचो एक हें आसा. सो तोच जर रिपीट जाता, गोंयांत जाता जाल्यार 2027 लोकांक जाय तसलो आपल्यागे वर्सांतलो देस्पेस उण करतलो असलो सरकार. ना जाल्यार ह्या सरकाराक आमी एक आनी 3 वर्सां उरले चान्स दिता. तुमी घरांतलो डिस्पेस कमी करा, तुमी कमी करा. हें आमी 2022 सांगिल्लें पावसांत आमल्या तेमकडे घरांतलो डिस्पेस उण करपाक जायना. हांव हाजेर रिकॉर्डार धरता. 2007 तूं डांबोर घालतलो, लायटी घालतलो, सगळें करतलो, घरांतलो डिस्पेस उण करून दिया. जाल्यार लायटी बिलां सोडा, उदका बिलां सोडा, एड्युकेशन स्टँडर्ड हाय करा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा सगळ्यांक एक, आनी हेल्थ लोकांक बरे भाशेन दिया. So this is my open challenge to this government. करून दाखवया. करून दाखवली तुम्ही 2027 पयलें. आज वेन्सी लायव्ह वयता ऑन रिकॉर्ड. आय विल क्विट पॉलिटिक्स. घरांतलो डिस्पेस जर तर ह्या सरकारान कमी करून दाखयलो गोंयचो, हांव पॉलिटिक्स सोडटा. हांव हें केन्ना म्हणना. ही उतरां हांवें खंयच्याय चॅनलार म्हणना. दीस गोज ऑन रिकॉर्ड. आय डू नॉट वॉन्ट टू बी इन पॉलिटिक्स. सामान्य मनशागेलो घरांतलो डिस्पेस जर तर तुमच्यान कमी करून दिवपाक जाता जाल्यार वेन्सीक आनी वेन्सी असले मुखार जे कोण जॉइन जावपाक आसा पॉलिटिक्साक तांकां गरज ना. यू आर डुईंग अ जॉब, गुड जॉब, सो डू इट. वी विल क्विट पॉलिटिक्स. आय विल क्विट पॉलिटिक्स एंड दिस इज माय वर्ड. फर्स्ट टाइम ऑन अ चॅनल आय सेड दिस. घरांतले डिस्पेस कमी करा, उदकाची बिलां, लायटीची बिलां, हेल्थ, एड्युकेशन, वुमन सेफ्टी एंड वुमन ट्रान्सपोर्ट जो आहा आंगार घेया, which means people do not have to pay, taxpayers do not have to pay, government has to pay. करून दाखवया. I am ready to. So ह्या हाजेर वेन्सीन एक गोवा गव्हर्मेंटाक एक स्ट्रेट आव्हान दिल्लें आसा की तुमी म्हणटात की आमी लोकांचें बरें केलें, आमी अंत्योदय केलो, आनी कितें केलें, आमी लोकांचें हें वाडयलें. वेन्सी म्हणटा सगळें बरें आहा पूण आतां लोकांक बोल्सांतलो पयसो भायर काडपाक पडपाक जायना अशी योजना हाडात. आनीक मेन म्हणटा ते सगळे लास्ट थरांतले लोकां पसून वेन्सी म्हणटा तो एक वेन्सीन सांगता खरें की जर ते आमच्या मायनींग बेल्टाक जर वचून पळयले जाल्यार अजुनूय लोक एक तेंपार ते सामके कोट्यांनी पयशा भितर तांगेर वेव्हार करताले. आतां तांकां हजार मेळपाक कठीण जाल्लें अशी परिस्थिती जाल्या. ताका लागून काँग्रेसीक थोडे म्हणटात की ते ट्रकवाले बी आसात ते एकादी BJPक विटून काँग्रेसीक वोट मागपाक येतात. अशे तरेन तांचो एक विचार मुखार आयला. सो ह्या हाजे भितर वेन्सीन जशें सांगला जे तुमी म्हणजे 3 वर्सां तुमचे कडेन आसात तातूंत भितर तुमी गोंयच्या लोकांक ते बोल्साक थाकाय मेळपा सारके योजना करात जाल्यार तुमी वेन्सीन अशें जर जालें जाल्यार आपूण पॉलिटिक्स सोडटा. सो म्हजे कोतान जे BJP जे आसा जे कोण आसात जे म्हणटात की आमी लोकां खातीर वापरता लोकांक तांणी हें आव्हान स्विकारचें आनीक 27 पसून हें करून दाखोवचें. ना जाल्यार वेन्सी म्हणटात तशें एक स्ट्रॉंग पर्याय फुडें येवपाचो आसा. जे ते म्हणटात तशें जे दिल्लीक जालें, जे पंजाबाक जालें,
ते गोंयांत जावपाक वेळ लागचो ना अशें म्हणटात. सो वेगळी देव बरें कर तुका. आनीक तुजे मनांतले हे सारकें जावन म्हणजे मनांतल्यान तुमी सकाराक येवची अशें म्हणटा पूण हे उपकार ते मागीर तुका 27 पळोवया ते 3 वर्सां तूं म्हणटा तशें ते मातशें आमचे बोल्साक कितें दुखता ते मातशें उणें जावचें अशें हांव मागता आनी सरकारानूय आयकुचें अशें मागता. आनी सगळ्याक म्हणटा देव बरें करूं पळय गांवांत म्हणटा